येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर विरोधी पक्षा कडेन युती करपाचो निर्णय राजकीय वेव्हार समितीचे बसकेंत पयलींच घेतिल्लो आसा। विजय सरदेसाय कडेन युती खातीर विनवणी केला अशें गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी सांगले। जाल्यार पत्रकारांनी विजयान काँग्रेसी आड केल्ल्या विधाना विशीं जाप विचारले तेन्ना म्हज्या मतान तांणी काँग्रेसी आड कसलेंच विधान करूंक ना। 2022 सावन आमची तांच्या वांगडा युती आसा अशी जाप चोडणकरान दिली। मजगतीं साश्टी म्हालात भाजप सेक्युलर पार्टी घडोवपाचो यत्न करता, जाल्यार आरजीपी मदीं चालू आशिल्ल्या अंतर्गत वादांतल्यान राजकीय फायदो कसो घेवचो हाचेर तांची नदर दवरून आसा असोय आरोप गिरीश चोडणकर हांणी केला। दिसा सावन बुडून मरपाच्या घडणुकेक वाड जाल्ल्या कारणान दक्षिण गोंयच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज एक आदेशा वरवीं फुडले 60 दिसां मेरेन दक्षिण गोंयच्या खंयच्याय नॅचरल वॉटर बॉडीज आसा हातूंत बाथींग जावं स्विमींग हें बंद केल्लें आसा। तिच्या आदेशा वरवीं तांणी सांगिल्लें आसा की एंटरींग द वॉटरफॉल, त्याच बरोबर रिवरलेट्स, एबंडंट क्वेरीज, लेक्स एंड अदर सिमिलर नॅचरल वॉटर बॉडीज हातूंत भितर बाथींग आनीक स्विमींग हें बॅन केल्लें आसा। हो आदेश फुडलो 60 दिसां मेरेन उरतलो। हो आदेश तांणी दक्षिण गोंयच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयज काडिल्लो आसा। म्हणटकच तेजे खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करता। दिवाडे वाठारांत जाता तितले बेगीन रोरो फेरी सुरू करतले। दिवाडेच्या लोकां खातीर ही फेरी सेवा फुकट आसतली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। एका म्हयन्या भितर ही प्रक्रिया पुराय करतले। पर्यटकांक पयशे भरचे पडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। दिवाडे एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयच्या राजभास कायद्याक सरकारान हात लावचो न्हय अशी भुमिका कोंकणी भाशा मंडळान घेतल्या। मराठी भास पुस्तकां सिनेमा साहित्याक सरकार आदार दिता हाका आमचो विरोध ना। गोंयांत रावपी जे लोक मराठी राज्यभाशेचो दर्जो मागतात तातूंत तुमी तुमच्याच भुरग्यांचें लुकसाण करतात। मजगतीं मराठी राज्यभास जाय म्हणून मागतल्या गोंयाक फुडाराक नोकरी मेळप कठीण जातलें। गोंयकाराची वळख गोंयची अस्मिताय शेणैची न्हय। गोंयचो समाज कोंकणी भास आनी हो प्रदेश कोंकणी राज्य जावपाक जाय अशें कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष सेराफीन कोर्ता हाणें सांगलें। पावसाच्या दिसांनी धबधब्याच्या लागीं लोक वयतात, मस्ती करतात। ह्या दिसांनी बुडोवन बेपत्ता जावप, मरप अशे जायते प्रकार वाडीक लागल्यात। आमकां दिसता की 70चो वाठार आसा, त्या वाठारान खुबशे धबधबे आमकां दिसतात। हे धबधबे कशे आसात की ते कर्नाटकाक लागून आसात। मागीर त्या धबधबे टेक्निकली गोंयांत आसात, पूण तेची वाड जी आसा ती कर्नाटकांतल्यान येता, कर्नाटकाच्या जंगलांतल्यान येता। आनी आमकां अशें दिसता की कर्नाटकान जे तांचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एंटी पोचिंग कॅम्प आसतले वा तांचे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आसतले किंवा आनी कोण जे ऑफिसर आसतले ते हे लोकांक सोडटात थंयच्यान, ताका लागून ते ह्या आमच्या वाठारान येवपाक पावतात। तांच्यांनी जर बंदी घातली, तांच्यांनी जर जतनाय घेतली जाल्यार हे तरणाटे बुडून बेपत्ता जातात, मरतात। हे जे प्रकार आसात ते बंद जातले। म्हणजे आमचे कडेन येवन ते अशे गजाली जातात, पूण ताचे खातीर जबाबदार जे आसा ते कर्नाटक आसा।